आवी आण पै महाभारत बघायला सांगता वेदव्यास सांग महाभारता गणपत देवाला दुभता पूरजनके नमस्कारू मिगेल नाव तानाई पै हांव एका क्लासात शिकता आज हांव रामायणाचे हनुमंतान संजीवनी हर्ष काणी सांगता राम आणि रावणा मध्य युद्ध जाता आसता तेन्ना रावणाले पुतू इंद्रजित म्हणून तो लक्ष्मणा मस्त बाण मारता तेन्ना लक्ष्मणू माती गुण पडता ताका राम सांगता संजीवनी म्हणून एक झाड हिमालयांत आसा म्हणून आनी तांणी आलोचन करता ती तितलो दूर कोण वचेत म्हणून तेन्ना तांणी हनुमंताक वचचेक सांगता ती ताका तेन्ना हनुमंत दायत म्हणून ओपून वता वतना तुमके मस्जना गोतसना त्या हे वतना रावणा कळटा ताका रावणू एक राक्षसा सांगता त्या तू ताका पाय भितर येवच तशी राबोका म्हणू ताकाची तो थंय वचून एक ऋषी वेश घालून बसता तेन्ना हनुमंतान वतना ताका सांगता रामान म्हणला तू हांगा थोडे नाव न्हू आनी वचका पाय म्हणू ताकाची हनुमंत म्हणटा ना हांव पाय भितर वचका म्हणू ताका तो ऋषी म्हणटा ना हनुमंतान म्हणला रामान म्हणला त्या तू पाय नंतर वचका म्हणू तो दायत म्हणू ते ओपून तो नावचे वता थंय नावचे चमकल तेन्ना एक मसाळे येवन ताका चाबू पळयता तेन्ना तो ताका मारता आनी एक देवी येता आनी म्हणटा त्या हे ऋषी न्हय त्या राक्षसू तू म्हाका रक्षण केला म्हणू ताकाची तो हनुमंता कोप येता तो थंय वचून ताका मारता आनी हिमालया वता ताका थंय एक द्रोणगिरी म्हणून पर्वत थंय तो सोदिता जाल्यार ताका कसलो सोदिल्यार ताकांची म्हणून गोतना ताका तो म्हणटा हांवें पर्वत उखलून व्हरता म्हणून तो पर्वत उखलून व्हरून थंय लक्ष्मणान आशिल्ले कडेन दवरता तांणी आनी सांगता म्हाका गोतना तुमी हातूंत झाड काडा ती म्हणून मागीर तांणी काडटा ती आनी तांणी वखद करून दिता ती लक्ष्मणाक हांगाक हनुमंतान संजीवनी झाड हाडलें काणी दिल्ले धन्यवाद. सकळांक नमस्कार मिगेल नाव अभिज्ञा हांव माझी महाभारत बगे प्रसंग सांगता महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्रामल जागेवर 18 दिवस जावन आशिल्ले तेन्ना पांडव लोकां नडील तांदूळ सकट कटशे जावन गेल्ले तेन्ना धर्मराय आलोचन करता कन करचे म्हणून कडेर तो भीमाक पेटोवन दिता कुबेराक आनी ಸ್ವಲ್ಪ तांदूळ मागूंक घेवन यो म्हणून तो वता कुबेरा घरा पावता किटकी तुकून पळयता कुबेरा सेवक लोक सकड
रव्या भितर पडलेले तांदूळ विंचून घेता बैसून असताचे त्यांना भीम अंगेल तुकून तांदूळ मेळना वचा म्हूण बगूंता कडेरी कुबेर तक पळयता आनी घरा भितर आपयता आनी कण जाल्ले म्हूण मिंगिता. तो सांगता तई सक्कट पांडव लोकां नडील तांदूळ करची जाला तकाची एक सल्प पिंगूचा आयलो म्हणू. तेन्ना तो कुबेर सेवकला कापोन सांगता तांक तांदूळ होन पवेयाची तई म्हणू. तेन्ना सेवक लोक सांगताची पावस पण रस्तो वायट जाला आनी रेंवे ना म्हणू. तेन्ना कुबेर सांगता राव घाल समकयाची म्हणून रावे ना म्हणताची. तेन्ना कुबेर सांगता रावे बदलाक तांदूळ घालून चकडी गाडी घेऊन वचाची म्हणून. तेन्ना भीम सांगता तुका एक प्रश्न मिंगूचवे म्हणून. कडेर भीम मिंगिता तू राव्या भितर तांदूळ विंचून घेते बसिलो रस्त्यावर घाल नवे म्हणता. कडेर कुबेर सांगता खंयचे वस्तू असो त्या काही उपेग करका तांची उपेग करका. धन्यवाद. नवाईशी एक दिवस पुण्यकोटी शिल्के कलेले हे पावशीचे शिल्के कलेले हे गुबकाले शाला गल्पला होन गिलके कलेले हे गुबका मग काली मलके कलेले हे कलेले तू सांगती नका गुबकाले कागद कशिलके तिसकी शोंदी तिसके कलेले बाबू कुला नाके कायला थांतुई किलके कलेले गुब्बा काबू बुनु पहले कंचकी गला गिलके. थैंक यू. श्री हरी गुरुभ्यो नमः. आयचे અહીંયા यूथ ऑफ GSBच्यान स्टार्ट केलेल्या मिगेल काणी म्हणल कार्यक्रम भारी लायक जावन चल्ला. चेडवालागी तांगेल भितर मस्त टॅलेंट्स असता तांकां भायर ते टॅलेंट भायर हाडची तसल फोरम आमची गेल्यान केला भारी संतोषा विशयू. नॉर्मली कसं जत म्हळ्यार ह्या स्कुलांतू चेडवांक पाठ शिकयताची कंटेंट शिकयताची जाल्यार मॉरल स्टोरीज आमगेल्या रिलीजना ಬಗ್ಗೆ शिकोवचें मस्त उणें. कसं म्हळ्यार आत्तां चेडतावत जावन स्कूल्स इंग्लीश मिडियम आसता कॉन्वेंट आसता तांणी तांगेल भाशेंत शिकयताची. आमी आमचेगेल चेडवांक आमगेल समाजू आमगेल धर्मू आमगेल स्वाम्या म्हूण शिकोवचें मस्त उणी जाता. तशें आशिल्ले तेन्ना असल कार्यक्रमो चेडवांक आपोवन तांगेले रामायणाचे महाभारताचे सन काणी सांगोवचें हें मस्त अप्रिशिएट करता असल विशयू. इतली मात्र न्हय असल कार्यक्रम केल्ल्या निमित्त चेडवांक तांगेल पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट मस्त जाता. आतां आमी कॉलेजांत चेडवांक पर्सनॅलिटी डेवलपमेंटा खातीर 1000 गटल्यान रुपये दिवन दीस गटल्यान कार्यक्रम करताची. जाल्यार ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ म्हणल म्हणके ते चेडवांक सन्न आसतनाची असल कार्यक्रमाक आमी एक्सपोज केली
म्हणजेल्यार मुखार जेत तरी ते तांकां मस्त हेल्प जाता. त्या निमित्त आमगेले यूथ ऑफ GSB असल कॉम्पिटिशन दवरची ಒಟ್ಟು तांकां तसं लायक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग कोर्सेस दवरली म्हणजेल्यार फ्री जावन आमची गेल्यान कसं म्हणल्यार आमची गेल्यान तू मस्त सिकील आसाची मस्त वयर लेवल ते पावील आसाची तांणी येवन क्लास करताची. त्या निमित्त आमी तसले एक कार्यक्रम आमगेले चेडवान दवरल्यार मुखार तांकां मस्त हेल्प जाता म्हणून म्हगेलो अभिप्राय. थँक्यू. म्हगेलें नांव डॉक्टर प्रतिमा भट म्हणून हांव BMS इंजिनियरींग कॉलेजान तूं प्रोफेसर जावन आसा. थँक्यू. हांव शांतेरी कामत. आज चेडवान चंद कोर न्हू एक कोर न्हू इतले कॉन्फिडन्सार तांगेल स्टोरी प्रेजेंट केले. ॲक्च्युली आमी सान आसतना असल कसनी प्रोग्राम्स कॉम्पिटिशन्स मस्त उण आशिल्ले. बट आतां हे यूथ ऑफ GSB चेडवां खातीर तांकां एनकरेज करूंक तांकां एक प्लॅटफॉर्म कोन्न दिला आनी इट इज चेडवांक बद्दल तें मस्त हेल्प जाता असं. सो मुखारी चेडवांक असल मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज यूथ ऑफ GSB प्रेजेंट कोरका म्हूण सांगून हांव एक्सपेक्ट करता असं. सो दॅट चेडवांक एक तांगेल टॅलंट तांगेल स्कील तांगेल कॉन्फिडन्स वाडोवच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हांव कस्तुरी विशेणय म्हणून हांव बेंगलोरा रावतां. यूथ ऑफ GSBचे मस्त जणालो कार्यक्रम लायक रितीर हांव फेसबुका पळयता आसा. फर्स्ट टायम यूथ ऑफ GSBचे काशी मठान तूं चेडवा खातीर तांणी एक रामायण महाभारताचे काणीचे कॉन्सेप्ट दवरून केलेलो आसा. मस्त चेडवान पार्टिसिपेट करून भारी लायक रितीर तांणी काणी सांगून पुरा जणांक हें केलें एनकरेज केलेलो आसा. अशीच यूथ ऑफ GSBच्यान नवे नवे कार्यक्रम व्हडले जनाक महिळ्याक एग्जाम्पल वुमन्स एम्पावरमेंट पण एक त्यांनी केल्यार भारी लायक रितीर एक मस्त जन येवन घेवन पार्टिसिपेट करता म्हणून म्हगेल अभिप्राय. थँक्यू. ताका समजावन तुका विशेषतः आज शरन्नवरात्री पर्व कालदावंगेनू यूथ ऑफ GSB तांणी हांगा येवंगेनू कसंकी तांगेले संस्थेक अभिवृद्धी जावका चांग नांव देवका म्हणून दृश्टें करतना हांगा काशी मठाचे प्रधान देवदावन पाता सारथीले प्रार्थना करता देवा आता तुगेल्या प्रार्थना करून घेवन थंय कार्यक्रम करता चेडवांक बरेपण जावका म्हणून कार्यक्रम करताचे कसने तो देता पत्र्यान असे ते कार्यक्रम तूं चंदगाणसून दिवका आनी मुखारसून चांग नांव घेवत आसा भाग्य ताका सगळे संस्थे मेळका म्हणून तुगेल्या प्रार्थना करता देवा तूं सत्य कोण दी. गणरायाक इष्टदेव वेंकटरमणाक कुलदेवांक पार्थसारथी देवाक सत्यनारायण देवाक स्वाम्यांक गुरुजनांक आनी हांगा येयले पुरा जनांक साश्टांग वंदन करून हांव वैभवी जोशी स्वागत सुस्वागत सांगतास. यूथ ऑफ GSB आनी हकुना मटाटा हांगेले सहयोगारी जाल्लेले मेगेल काणी म्हणलेले कार्यक्रमाचे पार्टिसिपेट केलेल्या पुरा चेडवांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पुरा जनांनी चंद कोण काणी सांगला. आत्ता जड्जसांक प्रायज दिवच्यास. हांकां पुरा जनांक डॉक्टर दयानंद पै मामाने प्रायज दिवका म्हणून निमगून घेता. हे कार्यक्रमाचे जड्ज जावन आशिल्ले डॉक्टर शीला जे नायक PhD इन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेसिडेंट अवॉर्ड विनर. तुमकां गोत आशिल्ले BKVS काशी मठान अरेंज करचे समर कॅम्पांत स्टोरी टेलिंग ड्रामा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट नृत्य हाचे फ्री समर कॅम्प शीला नायक माय वर्कशॉप करता. शांतेरी R. कामत एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग अँड अवॉर्ड विनर. डॉक्टर प्रतिमा K. भट्ट BMSCE PhD इन फायनान्स. आणि MC सुहासिनी शर्मा अँड रिसेप्शन डेस्क कस्तुरी V. शनई तांकां हृत्पूर्वक धन्यवाद. आत्ता पुरा पार्टिसिपेट केलेल्या चेडवाक नाव सांगता तांणी हांगा येवन मोमेंटो घेवका म्हूण विनंती. अभय पै.
अनिरुद्ध प्रभु, दैविक दी नायक, अमोघ पै, विहान पै. पूरा जन जोरान चप्पाळ देऊ का म्हणून विनंती. विहान पै, तनय पै, फोटो काढो, नील डाऊन सर्टिफिकेट. अभिज्ञा ए हेगडे आणि आयुषी कामत. प्राईज असतात, प्राईज आता हा विनर्साल नाव सांगता. सीनियर ग्रुप निहारिका शणै फर्स्ट प्राइज. सेकंड प्राइज. जूनियर ग्रुप आराध्या शणै फर्स्ट प्राइज. आद्या शणै. सहना कामत सेकंड प्राइज. पूरा जन पूज केलेलं पूजनीय भगवान सत्यनारायण देवाला काही प्रार्थना करता. तसे आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुदीन तीर्थ स्वामी प्रार्थना करता. आणि आमगेले काशी मठाधीश परम पूजनीय गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 संयमीन तीर्थ स्वामीले स्मरण करता. स्वामीले देवालयाक मागता. आमगे सर्व समाजाक सर्व समाज बांधवांक आनी हांगाशिल्ले सर्व जनां कुटुंबेक देवान स्वाम्यान चांग रितीरी दीर्घ आयुष्य दिवका, चांग आरोग्य दिवका, चांग मनात शांती दिवका, तशीच तांकां चांग रितीर उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून दिवका म्हणून देवाल्याक स्वाम्याक हांव मागता. तशें न्ही टायमान न्ही आमगे चेडू बाळांक चांग विद्यकी चांग बुद्धिकी दिवन तांकां एक श्रेष्ठ समाज बांधव जावं काम करचो न्हू म्हणून देवाल्याक स्वाम्याक अनुग्रह करचो म्हणून हांव मागता. म्हाका स्वामी विवेकानंदान सांगिल्लें सेयिंग उरता. Success cannot be achieved by the size of your brain, but success can be achieved by the size of your confidence. म्हणजे आमच्या शिकून मस्त मुखार येवचें साध्य ताजे मुखार येनाची जर आमगे धैर्य मनात कितले आसा आमगे कॉन्फिडन्स कितले डेवलप जाता ताजेर आमकां सक्सेस मेळटा म्हणून स्वामी विवेकानंद सांगता. वापस हांव रिपीट करता.
सक्सेस कॅन नेवर बी अचीव्ड बाय द सायज ऑफ युअर ब्रेन. मग तुका बुदन काय रीच तू एक सक्सेस मेळटा म्हणली कुणकाची दॅट इज सक्सेस कॅन बी अचीव्ड बाय द सायज ऑफ युअर कॉन्फिडन्स. म्हळ्यार मनांत एक धैर्य आशिल्ला मनीस केन्नाय मुखार वचून वयर येता. केन्नाय अनेक उर्ग आसा. अब्दुल कलामान सांगिल्लें बेस्ट फ्युचर ब्रेन्स ऑफ द नेशन सिट्स इन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम म्हळ्यार म्हणटना क्लासरूमान मुखार बशी पुरा बुदन चेडूं जारी बेस्ट ब्रेन कोणाला म्हळ्यार म्हापशी कोण बसताची तांणी बेस्ट ब्रेन म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तांकां धैर्य चेर तांकां. ಶ್ರೀಪತಿ ಸಲಯನ್ನ ಶ್ರೀಪತಿ ಸಲಯನ್ನ ಭೂಪ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಪತಿ ಸಲಯನ್ನ ಭೂಪ ನಾರಾಯಣ